परमिशन नसताना केरी पेडण्या पॅराग्लायडिंग चलता म्हणून थळावे पिकार शेनवारा पॅराग्लायडिंग करताना पडून पुण्याची शिवानी दाभाळे हे पर्यटक सोंपले. पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपालीकूय मरण आयले. थळावे म्हणटा कारवाय जावपाक जाय. पंचायतीन थाराव घेतलो तरी खंय पॅराग्लायडिंग चलता. थळावे म्हणटा हो जागो पॅराग्लायडिंगाक घातक. नमस्कार, आम्ही आसात केरी हांगा आसात आणि काल 4:30 एक इन्सिडंट घडल्या. पॅराग्लायडिंग करताना दोघांक मरण आयले. एक पायलट आणि एक पुण्याची बायल. जो पायलट आशिल्लो ताचे सुमन नेपाळी अशें ताचें नांव आसा आणि जी पुण्याची जी बायल आशिल्ले शिवानी दाभाळे अशें ताचें नांव आसा. एकंदर हांगा जे इन्सिडंट घडले ह्या प्लेटोचेर ताचे इन्सिडंट घडले आणि खंय तरी तांच्यांनी टेक ऑफ घेतल्या उपरांत जेन्ना लँड करताना जे ब्रेक केबल असतात ते खंय तरी ब्रेक केबल ओडले आणि ते ब्रेक केबल खंय तरी तुटले. त्या खातीर लँडिंग जाताना तांकां प्रॉब्लेम जाले आणि ते वयल्यान खाला पडले आणि दोगांकूय मरण आयले. तो आम्ही ठराव धाडलेलो. आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुम्ही धाडा म्हणून की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडिंग नाका. तेचेर मिटींग घेतली. मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव हे पॅराग्लायडिंग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून. तो आमी धाडलो पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना. तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां कांय कळना. ॲक्च्युली खरं म्हणजे सांगपाचें म्हणजे हो जो स्पॉट आहा पळय हो स्पॉट ॲक्च्युली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटच न्हू. कित्याक तेजें कारण सांगता. हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आसा. कडोच म्हणटात. पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले. समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं. हांगा गोरवां येतालीं तेन्ना. आतां अशी परिस्थिती जाल्या की हे जे पॅराग्लायडिंग करता हे खंय तरी भितून लिगलूय करता इलिगल करता काय म्हाका खबर ना. पूण माझें इतलेंच म्हणणें आहा की हांगासर पॅराग्लायडिंग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. ॲटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय. कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय. आनी इतले मजगती पॅराग्लायडिंग कंपनीचो धनियाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केल्या. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.